2013 मध्य प्रदेश जंय BJPचो सरकार आशिल्लो थंय एक व्यापम म्हणून घोटाळो जाल्लो. थंय ऑफिशियली 40 लोकांक मरण मेळ्ळें. कित्याक ते एग्जामी सगळ्यो मॅनिप्युलेट करताले, कोण येवन भलतेच एग्जाम आन्सर करताले. आनी एक व्हडलें रॅकेट आसलें इनवॉल्विंग पॉलिटिशियन्स, बिजनेसमॅन, ब्रोकर्स, पार्टी ऑफिशियल्स ऑफ द रुलींग पार्टी. आनी थंय एक स्पेशल टास्क फोर्स फ्रेम जाल्लो. हांगा एक मनीस ऑलरेडी मेल्लो आहा. स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स आर बींग अरेस्टेड. सो सगळे भशेन एक व्यापम टू अशें इवॉल्व जायत आसा. सरकार आपले भशेन आपल्याक डिफेंड करता, आपल्याकूच आपले पुलिसां कडच्यान क्लीन चीट घेता. मुख्यमंत्री आतां ती क्लीन चीट म्हणना. आतां मुख्यमंत्र्या कडच्यान आमी इंग्लीश भाशेचें आनी डिक्शनरीन क्लीन चिटीचें कितें अर्थ हो आमकां आर्ग्युमेंट करपाचो ना. आमी एकूच जाणा की पुलीस म्हणटा ते सरकाराच्या अंडर आहात आनी पुलीस सरकाराक जाय तेंच करता. ताजे वयल्यान तांकां पोस्टिंगां मेळटा, ताजे वयल्यान ते जिते उरतात आनी ते आपुणूय कितें जोडटात. असले पुलिसांचेर गोंयचे जनतेचे चड करून तरूण पिळगी जी वेल एज्युकेटेड आहा, जांकां त्रास घेवन आवय बापूय शिकयतात, ज्यांचेर मॅक्झिमम अन्याय जाला. कित्याक पयशांनी जॉब विकल्या. BJP म्हणटा ते सगळ्या पयशांनीच घेवंक सोदता. 2014 जेन्ना सरकार BJPन सेंट्रल गव्हर्मेंट उडयलो तेन्ना सांगिल्लें की ब्लॅक मनी आमी नश्ट करतले. आज सगळें ब्लॅक मनीचेरच चलता. कॅश फॉर जॉब, कॅश फॉर वोट. आतां महाराष्ट्रांत तांकां पयशे दिल्ल्यात कोट्यांनी रुपया नॅशनल लेवल लिडरा कडेन कितें म्हणल्यार मतां विकतीं घेवपाक. सो सगळें विकतें घेवपाक ते फुडें सरले. आनी हो सरकार आमचो गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडला तांणी. आनी तांचे वर्करांक तांणी नोकऱ्यो विकूंक दिल्या. तांचे वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा ते नोकऱ्यांचे ब्रोकर जाया आनी नोकऱ्यो विका सारको सगळ्या कडेन व्हरून. आतां आनी कोण कोण तांचे ऑफीस बेरर नवेच कोण चॅरमॅन बिरमॅन जाल्यार तांचीं नांवां येतात. सो हे भरपूर कॉम्प्लिकेटेड स्कॅम आहा. आनी हे स्कॅम हाजेर जर आमी मुळा पसून आमी हे उमटून काडना जाल्यार आमी सरकारा बरोबर खंय तरी कोल्युजीव आहा अशें लोक म्हणूंक लागतले. आनी हाजे खातीर आमकां खबर आहा की आज महाराष्ट्रान इलेक्शन आहा, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज थंय फोकसाचेर आहा. इतलें जावन पसून गोंयांत नोकऱ्यो विकतात. गोंयचो एक मंत्र्याचो स्टाफाक आज अरेस्ट केल्लो आहा. हो एकूच मंत्र्याचो स्टाफाक आज धरला. कितलेच मंत्री आनी कितलेच स्टाफ आसतले ज्यांची नांवां इन पब्लीक डोमेन ऑलरेडी सर्क्युलेट जातात. हे मनशा कडेन गेल्यार ह्यो डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो मेळटा, हे कोणा बायलेक मेळ्यार हें जाता. अशें सगळें पब्लिकान फामाद जाल्लें आहा. इतलें फामाद आसतना आज सेकंड स्टेप जाल्लो आहा व्यापमा भशेन. पयलीं एक मनीस मेलो, आतां गव्हर्मेंट स्टाफ मंत्र्याचो स्टाफ अरेस्ट जावपाक लागलो. सो आय थिंक दीस इज लॉजिकली गोइंग टू कम टू a situation where a special task force will have to be appointed, a high court, retired high court judge will have to be appointed under a commission of inquiry. आनी ताजे खातीर आमी लेटर बरोवपाचें आहा. मात काल दिसाक परस तुमकां एक्सप्लेन करता. पूण एक क्लियर कट दिसता म्हणटा तें अशें की क्लेम्स जाल्ल्यो आहा की गोंयच्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्रान विकिल्ल्यो वतात. आमचे प्रायवेट सेक्टरांत सावंतवाडी आनी कारवारांत सगळ्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज एडवर्टायज करून नोकऱ्यो विकतात. पूण नोकऱ्यो थंयच्यान एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट करतात. आमचे गोंयचे सरकारचे पसून हीच परिस्थिती जावपाक शकता अशें म्हणून महाराष्ट्रांतल्यान आमकां सांगतात की आमच्यो नोकऱ्योय थंय प्रॉमीस केल्या. अशें जेन्ना सिच्युएशन भायर सरना तेन्ना म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अर्जंट एंड नेसेसरी दॅट वी रिएक्ट एंड टेक दीस इश्यू टू द लॉजिकल कन्क्लुजन बाय नॉकिंग ऑन ऑल डोर्स इन्क्लुडींग द डोर ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हू हॅज टू गिव जस्टीस. कित्याक हे जे पयशांक तोपी पडल्या आनी ज्यांचेर अन्याय जाला हे ताजे पक्षांतले लोक आहा. हे फक्त काँग्रेसवाल्याचेर अन्याय जाला अशें न्ही तें, कोण आम आदमी पार्टीचो खंयचो गोवा फॉरवर्डाचो रेव्होल्युशनरी गोवनाचो अशें म्हण न्ही तें. अन्याय जाला सर्वसामान्य मनशाचेर जो शिकून मेरिटोरियस भुरगो आहा ताचे खातीर आवय बाबायन त्रास घेतला आनी ताजेर अन्याय जाल्लो आहा. आतां सरकार रिकवरी एजंट जावपाक लागला. थोड्यांचे पयशे आतां रिटर्न करपाक लागल्या. आमकां म्हजे कडेन इन्स्टन्सीस आहा जंय पयशे परते दिले वतात. ते पयशे परते दिले म्हणून इशू काबार जायना. पयशे परते मेळ्ळे म्हणून इशू काबार जायना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद जावपाक जाय.
साऊथ गोवा कलेक्टरेट नोकऱ्यान हांवें सांगिल्लें की थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला. आज तो मंत्रीच म्हणटा की इन्क्वायरी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची म्हणून. हाजो अर्थ कितें? एक सायडीन BJPचो एक आमदार ऑडियो भायर सरला जो सांगता की आपूण ते मंत्र्याक व्हरून पयशे दिले म्हणून. ते खरें आसत खोट आसत पूण ऑडियो भायर आयलो हो खरो आनी ऑडियोय ते BJPच्या आमदाराचो म्हणून हें सगळें जग जाहीर आहा. सो अशें जेन्ना सगळें जग जाहीर आसा तेन्ना म्हाका दिसता गोंयची जनता मागता की हाजेर कितें तरी जावचें, नाजाल्यार गोंय आतां गोंयच्या गोंयकारांच्या हातांत तें भायर गेलें आनी गोंय सांडलें, आमकां आनी गोंय केन्ना लुटचें ना हें गोंयचे जनतेक दिसता आनी ताचो आवाज उठोवपाक आमी ओपोजिशन आमी आमचें काम करता. सीएमान म्हटलं की कडक ती कारवाई करतलो म्हणून. कसली कडक कारवाई? पयशे रिटर्न करपाची? कंप्लेन करा आमी तुमचे पयशे रिकवरी करून दिता, लोकांची प्रॉपर्टी एटेच करून. ही कारवाई आसूंक जाय की तुमी लोक ओगी पयशे दिता रे? लोक हाडून म्हाका पयशे दितले ना, कित्याक तांकां खबर आहा म्हज्यान नोकऱ्यो दिवंक जायना म्हणून. कोणाक पयशे दितले? ज्यांच्यान नोकऱ्यो दिवपाची कॅपॅसिटी आहा ताकाच पयशे दितले. सो पयशे दिल्या ज्या लोकां कडेन इन्फ्लुएन्स पेडलींग कॅपॅसिटी आसा आनी तांचें पोजिशन रुलींग पक्षान आहा, हे रुलींग पक्षाचे पोजिशनाक घेवन हे ब्रोकर जाल्ले आहा नोकऱ्यो विकपाक. आनी हांचे लिडर गोंय विकतात, हांचे केडर नोकऱ्यो विकतात. हें हांचें आज चालू आहा गोंयांत आनी हाजे खातीर आमी आवाज उठोवंकूच जाय. आयज आमी सगळे ऑपोजिशनाचे आमदार एकठांय जावन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॅश फॉर जॉब स्कॅम जे गोंयांत जे घडटा आनी खास करून जे 2012तल्यान BJPन जे प्रॉमीस केलें, द प्रॉमिसीस टू कम टू पावर वॉज अबाउट दी अनएम्प्लॉयमेंट इशू, खास करून अनएम्प्लॉयमेंट डोल जे लोकांक प्रॉमीस केलेलें आनी मायनींग रिझम्पशन. Due to the failure of the government, basically to restart mining, creating unemployment issues, and today the state of affairs of this government, there's a complete collapse in the administration with regards to no statements made by the chief minister or no concrete statements made with regards to this job scam je aaj chalna. Today it is one of the staff of linked to a minister. He has been arrested. There are several cases that have been registered against several people involved with the Bharatiya Janata Party. They have a direct link to the Bharatiya Janata Party. And it is truly sad कित्याक आज जे भुरगे आमगेले यूथ जे आहे ती अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हें वाडत आहा. It is about 8.7% from the last survey done by the periodic labor survey. And this Chief Minister Pramod Sawant and this government has failed with regards to unemployment issue. And the links or the nexus, these scams cannot happen without the interference of politicians, and the BJP ministers are involved in this. There's a clear-cut nexus. BJP office bearers are involved in this. It is not only one staff that are involved, but several staff across the BJP जे तेंगेले setup ha organization akuch. This is a very, very serious scam. And today, whether cash is one criteria, the Chief Minister is showing, or the people of Goa are actually looking at what is the criteria for getting a job. The criteria is not merit, because if you look at the boys or the people or the students that have applied for these jobs, are the merit come last. Jenna police constable exami je fail जाल्ले ते PSI exami pass जाता. PWD चे जे पोस्ट आहलेत हितून स्कॅम आहा म्हणून एकलो कॅबिनेट मिनिस्टर सांगतालो. Today one cabinet minister has also stated that there has to be an inquiry. Some MLAs are supporting certain ministers, some MLAs are silent, some MLAs audio has been is viral, asking for accusing that certain ministers are asking for bribes and money. So this, if you look, there is a complete total collapse in the administration. खास करून
आज जेन्ना BJPचे ब्लू आयड बॉय इन्वॉल्व आहे अक्रॉस द स्टेट देर इज अ नेक्सस बिटवीन मिनिस्टर्स, बिटवीन द BJP गव्हर्मेंट, बिटवीन द पार्टी अँड दीज जॉब्स जे एजंट आसले. आनीक टुडे द पुलीस हॅव बिकम स्पोक्सपर्सन्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. इट इज शॉकिंग. आमी जेन्ना सांगलोलें सुरवातेक की एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. आनीक न्यूट्रॅलिटी, हाव कॅन वी ट्रस्ट द पुलीस बिकॉज इट इज कंट्रोल बाय द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू कम क्लीन की हाव इज न्यूट्रॅलिटी गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव नो फेथ बिकॉज हे जेन्ना BJPचे स्पोक्सपर्सन जाले पुलीस अथॉरिटी, दे आर गिविंग देम क्लीन शीट. देर इज what about has been investigation has been over? What has been done regarding to this? Absolutely giving clean sheets shows that this BJP जे होम मिनिस्टर आहे ते तांकां इन्फ्लुयन्स करताय. सो ताबडतोब म्हाका दिसता this is a very serious matter. We have all decided that we will write to the Prime Minister of India regards to this particular job scam. This is a very serious matter. This government म्हाका दिसता is involved in land deals, is involved in सेलिंग गोवा, होलसेल ऑफ गोवा. आनी आज हे जॉब जे पड मेरिटाचे भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ले ते हूंय ना हूंय फावो जायनाय. We have all decided, as I said, that we will all write to the Prime Minister a letter concerning this job scheme. तुवें म्हणलें न्ही BJPचे इनवॉल्ड आहा म्हणून, एलिब्रेट करपाक कोणालें नांव बी हें खबर आहा? कोणा नांव स्पोक्सपर्सन आहाय ते भायर हितू आहाय मरे. मिनिस्टर सांगता की मिनिस्टराचे कोण आवाज, वॉट इज द इन्क्वायरी रिगार्ड्स टू पर्टिक्युलर मिनिस्टर्स, पर्टिक्युलर स्टाफ ऑफ पर्टिक्युलर MLA's voice seems to be in public domain. There is no clarity. हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय and the chief minister needs to explain. म्हणलें की प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयता म्हणून. समज लेटर बरोवन कांय एक्शन जावना जाल्यार तुमगेलें कितें आसतलें मुखाल्लें? कितें आहा मरे एकू सद्या प्रायम मिनिस्टर, इट इज अ ड्युटी. I think through several political parties tried to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor, we complained to several other authorities, we requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the Prime Minister. It is his duty bound to inquire. कित्याक चल्लां तें सद्या in this sea of corruption. दोयऱ्यांत मरे पेडी, लेपो, सार्दीन, ताल्ले बिल्ले हेंक धाकले जाणां दोले हे व्हड पड सोण आगोडे आनी मोडसो, इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय. हे मेन कारणीभूत, हे सुजोन सार मोठ जाले, मेन करप्शन हायन. सो हें मुद्दो हो, पीपल आर बींग मेड एज अ स्केप गोट्स. This is an escape route or an exit policy for the others. हे मेन हायलायट जावपाक जाय. The real culprit should be shown that because this is injustice to the youth and the future generations of Goa. आमी सगळे ऑपोजिशन MLAs एकठांय जाले कित्याक आज हे जे चोयत आहाय आख्खो म्हयनो गेलो कॅश फॉर जॉब्स म्हूण जॉब्सांचेर सगळे डिपार्टमेंटांतले आनी सगळे पुलीस आज इनवॉल्ड आहाय फकत साल्वार करपाक ह्या सरकाराक. आनी आज डिपार्टमेंटांतसून फकत आज स्टाफांचे येयले. आज एक मिनिस्टराक स्टाफा खबर येता आनी एकू मिनिस्टर न्हू, म्हाका दिसता आतां करून सगळे मिनिस्टरांगे स्टाफाचे इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे स्टाफाक रिक्रुटमेंट कितें करून जाल्लो आनी कोण पयशे घेयल्ले, कोणागे फामिलीन पयशे घेयल्ले. आनी म्हाका दिसता आज जरी तरी हें जरी तरी कार्यार पडना जाल्यार गोंयचे जे भुरगे आहाय जे शिकताय, जे मेरिटाचे भुरग्या आज कॉलेजींतल्यान इंजिनियरींग करून भायर सरताय, युनिवर्सिटींतल्यान भायर सरताय, तांकां आनी फ्युचर आनी ना. आतां गोंयचे जॉब ऑलरेडी दिवपाक लागले पयशांनी आनी ते देखून तेच BJPचे मनीस आज भाणाल्यान देखून पयशे दिवन BJP मनशां पयशे दिवन आज जाय तो लोक 2-3 जाण पयर 2 दीस पयलो हांव उलयलो तेन्ना एक एविडन्स जालो मुखार. आज मुखार 3 जाण आहाय. 3 जाण भुरग्यांनी पयशे दिल्ले आहाय BJP मनशाक आनी टू गेट अ जॉब. पूण तांकां मुखार यो म्हणून आज ते उलोवपाक सोदनाय. कित्याक दे आर वरीड की आपल्याक मागीर धंद्याचेर येतलो आनी कितें येतलो, असली परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी आज तुमी चोयलें जाल्यार DGP जावं SP जावं हे सगळे एकठांय जावन
हे सरकारा सालबार तुका मुखार सरला आनी हो सरकार आपण हिंग केलें तें केलां आतां महाराष्ट्रा वचोन थिंगाय ते आश्वासन दिताय महाराष्ट्रा वचोन थिंगाय आतां खबर जी मेळ्ळ्या जे प्रचार करताले तेन्ना हे थिंगाय आश्वासन दिताय की हिंग तुमकां जॉब दितले म्हणून सो आज हें कळो बरें महाराष्ट्रा लोकांकूय कळो बरें गोंयच्या लोकांकूय कळो बरें की तुम जो निवडून हाडलो लोक तुमकडे पयशे दिवन आज कितें करतो आज आख्खे बीजेपी कार्यकर्ता कळो बरें की तुमगेल्या भुरग्यां कडेन तुमगेल्या लोकां कडेन आज हे पयशे दिन आज कितें करून जॉब विकताय ते पूण हेजे फाटल्यान एक व्हडली स्कॅन्डल आहा आयज आसा फाटल्या दिसान म्हणलो ते भाशेन हेंक कोण पयशे दिल्ले हेम कोणाको दिल्ले जे कोणाको पयशे दिल्ले त्या कॅपॅसिटी आहा आमगे मोडक्या भाशेन हांवें म्हणलोलें 2 दीस पयलीं मोडक्या जे बीड कोण घेत तेक दवरपाचो मोडक्या बीड घेत तेक केन्ना कोणें चोयला केन्ना कोणें चोयलें ना टेबलान जे आहाय तेंक काटाय हप्तो दिवपा जाय म्हणून सो हे टेबलान जे बसताय तेसले ते पयशे गेले ते पूण बीड कोणा वयता बीड कोणा वयता तें फायंड आवट करून जर तर भितर घालपाक जायना जाल्यार म्हाका सांगता सगळो गोंयचो लोक आतां रस्त्यार येवपाची गरज आहा आज आमी 7 जाण एकठांय जावन एक डिसिजन घेतलां की आमी प्रायम मिनिस्टराक वी वील गो एंड वी वील रायट अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर वी वील एक्सप्रेस द एंटायर सिच्युएशन वॉट इज हॅपनिंग हियर आनी वी आर गोइंग टू डिसायड म्हाका सांगता गोंयच्या लोकांक सगळ्या रस्त्यार हाडपाची गरज आहा हे सगळे पॅरलायज करपाची गरज आहा कित्याक जरी तरी एक कोण आयज जाल्यार सगळे जॉब्स मुखार वयले वील बी गोईंग ऑन फॉर सेल ऑपोजिशन एमएलए जे आसा ते सगळे एकठांय जाले सगळ्यांक खबर आसा कॅश फॉर जॉब हो जो स्कॅम चालू आसा आनी बीजेपी सरकार आनी तेंचे जे नेते आसा जावं तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचे जे एजंट आसा हे सगळे इनवॉल्व आसा आनी हे एक बीजेपीचे मनी मेकींग रॅकीट अशें तरी दिसून येता कारण खंय ना खंय हांगाच्यान पयशे करून इलेक्शनाक घालपाचे आतां सद्याक महाराष्ट्र इलेक्शन आसा थंय घालता काय कितें असो एक प्रश्न चिन्न पडटा कारण आमी एवरी टायम जो डिमांड केल्लो की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे अपॉयंट जावपाक जाय तेजी ते खंय ना खंय चालीक लागपाक जाय म्हणून पण आतां इतली वर्स जाली म्हणजे 2.5 वर्स मायज जाले सीएम एवरी टायम स्टेटमेंट दिता की आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे हाडटले म्हणून आमचो जो डिमांड आसलो आनी एवरी टायम आमी तो डिमांड घातला एक विजनान ते घातलेले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर ते रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आतां हेजेर पासून आमकां हें दिसता की फाल्यां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पासून जालें जाल्यार तेजो बापूय तोच जातलो काय कितें हो एक प्रश्न चिन्न पडटा कित्याक परत सेम सिनारियो आमकां मेळटा आनी कितले म्हणल्यार ऑलमोस्ट आतां 29 सुमार FIR जाल्या आनी कितलेशे जाणांक धरलेले आसा आनी तेंचेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी तितून मिनिस्टरांचे म्हणल्यार आमदारांचे मिनिस्टरांचे लिंक्स जे आसा ते खूब कंटिन्युअसली मेळत आसा ऑडियोज व्हायरल जाल्ले आसा आतां मिनिस्टरांचे ऑडियोज व्हायरल जाल्या आमदारांचे ऑडियोज व्हायरल जाल्या एक मिनिस्टर तर ओपनली स्टेटमेंट करता आनी हिंदीन स्टेटमेंट करता की आमी तुमकां जॉब दिले म्हणल्यार हमने तुम्हें जॉब दिया है तुम हमें वोट दो म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की मेरीट लिस्टाचेर तुमी घेता एक वाटेन तुमी म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करतले दुसरे वाटेन तुमचेच मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की तुमी जॉब दिया आनी 7 जॉब्स तेंच्यांनी ऑफिसर लेवलाचे जॉब दिला म्हणल्यार आपणाच्या मतदारसंघान जो आपणाचे जे हें आसा म्हणल्यार वोट बँक आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक हमने तुमी जॉब दिया है म्हणजे हेजेर इतली सिरियस जो स्टेटमेंट्स आसा हेजेर आजून पर्यंत इन्वेस्टिगेशन जावं तेजेर एक स्टेटमेंट पासून सीएमाचो येयल्लो ना आनी हेकाच लागून आमी सगळे ऑपोजिशन एमएलए पासून आयज एकठांय जाले कित्याक लागून कित्याक कंटिन्युअसली जो डिमांड आसलो तो म्हणजे एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाची कमिटी बसोवपाची आनी तेंच्या अंडर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून कित्याक पुलीस एक स्टेटमेंट पयरचो जो स्टेटमेंट पुलिसांचो आसलो की पॉलिटिशियन कोण इनवॉल्व ना अरे सगळे लोक गोंयकारांक खबर आसा आनी गोंयकारांक दिसून येता की पॉलिटिशियन कितली इनवॉल्व आसा ते आनी कोण पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा तेय दिसून येता एक दीस एकटो भायर सरता आनी अशें आनी कितलेशे जाण आसतले कितलेशे जे आमदार जावं बीजेपीचे जे लिडर्स आसा जावं मिनिस्टर्स आसा हे इनवॉल्व आसतले आयज बीजेपीचे मिनिस्टर पासून स्टेटमेंटां करता इन्वेस्टिगेशन करा म्हणून मात सीएम कित्याक लागून फाटीं रावला सो हेकाच लागून आमी सगळ्यांनी आतां डिसिजन घेतला ते म्हणजे प्रायम मिनिस्टराक लेटर करतले आनी तांकां सांगतले की हेजेर थोरायन एक कमिटी बसोवन जे हायकोर्ट रिटायर्ड जजांची कमिटी बसोवन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी अशें आसा की आयज भुरगे म्हणल्यार आमी एक तरूण पिळगेंतल्यान हांवूय येयल्लो आसा आयज भुरगे सारके भियेल्ले आसा जॉब कशें मेळटले पयशांनीच मेळटा हो एक सगळो मिन्स सगळ्यांचे तकलेन एक ते विचार केल्लो आसा की पयशे नासल्या शिवाय जॉबूच मेळपाक ना आनी हो कोणान केला ह्या बीजेपीन केल्लो आसा बीजेपीन सगळ्यांक हे रॅकेट जे आसा ते वाडयत चल्लेले आसा आनी जॉबाक लागून पयशे घेता आतां कोण म्हणटा भितरल्यान पयशे घेता कोण भायल्यान पयशे घेता खंयच्यान घेता कांयच कळना सो हें जें आसा खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आनी
तरुणांक म्हणल्यार जे आयज शिकता शिक्षण करून फुडें सरता आनी आवय बापूय तांकां शिकयता तांकां खंय ना खंय न्याय मेळपाक जाय. नाजाल्यार ह्या डेमोक्रेसी जी आमची आसा आमी आयज खंय ना खंय एसेंब्लीन बसून आसा खंय ना खंय ह्या तरुणांक खंय ना खंय वयर काडपाक लागून आनी आमी समज अशें फुडें सरत ना आनी अशेंच उरलें आनी अशेंच त्या पयशांक लागून मतां मारल्यान पयशांक लागून हे जॉबां दिली नाल्यार फुडें आनी म्हणटा ती डेमोक्रेसी उरपाची ना. फक्त हे जॉब जे आसा ते विकतेच उडयतले. सो हेजेर आमचो एकूच हें आसा तो म्हणजे एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाची कमिटी अपॉयंट करून जो प्रायम मिनिस्टराक आमी तो रिक्वेस्ट केला की हो सीएमाक तरी मात्तूय पडलेले ना. आमी एक होप धरून थंय आमी एक लेटर करतले एज अ एंटायर ऑपोजिशना थ्रू आनी हो डिमांड करतले की हें जावपाक जाय. कशे तरेन स्टॉप करतले तुमी? पळय कशें आसा आयज आमी मागला म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तितून आमचो बसून आमी एज अ पार्टी प्लॅटफॉर्माचेर बसून आमी डिमांड घातलो आनी आमचे विजन डॉक्युमेंटान बसून आसा की कशें सिलेक्शन करपाक जाय कसो प्रोसिजर करपाक जाय कशें सर्विलन्स सिस्टम बसोवपाक जाय आनी जे थियोरिटिकल एग्जाम प्रॅक्टिकल जी फिजिकल एग्जाम्स आसा हेंचेर कशें आमी सिस्टम बसोवपाक जाय. आनी हो सिस्टम हो जो हें आसा तो आमी एसेंब्लीन बसून मांडलो एसेंब्लीन सीएमाक बसून डिमांड केल्लो की हें घालचें म्हणून. तेणेन एक डिमांड आयकोन घेतलो तो म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आपूण इम्प्लिमेंट करता म्हणून. आतां इम्प्लिमेंट करता म्हणून एवरी टायम तो फुडें फुडें धुकलीत आसा. आतां एवरी सेशनाक तेजो एक रिप्लाय आसता जावं एक एमेंडमेंट मूव करता की एक्सटेंशन आनी न्यू जॉब्स जे भरती आसता ते भरती करीत रावता. ती बॅकलॉग आतां कितलीच आसा तीच बॅकलॉग आतां तुमी फुडें व्हरता ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान घेयना. आतां इतलो हें आसा ना सगळी बॅकलॉग स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान घेवपाची. तुमी कित्याक लागून फुडें धुकलीता? हो एक व्हडलो हें आसा. तितून कळोन येता की घोटाळो चालूच आसा. तेंचे आमदार तेंचे मिनिस्टर हितून इनवॉल्व आसा आनी हें तेंची सगळी टोळी जी आसा बीजेपीचे जे मनी मेकींग रॅकेट आसा हें हेच्या थ्रू चलता आनी हें खंय ना खंय फंडींग करपाक बीजेपी एक तर नाल्यार बीजेपी दुसरे स्टेटीन फंडींग करता आसतले. ऑपोजिशनान सांगले त्या प्रमाणे विजय सरदेसाय पासून सांगला कॅप्टन वेन्सी वेगस आनी विरेश बोरकारान सांगले त्या प्रमाणे रिपीट करना पूण फकत हांव सांगूंक सोदता की आमी लेटर रेडी केला प्रायम मिनिस्टर धाडटा सांगपा एशेंच चलत म्हूण गोंयांत व्हडले जॉब्स फॉर कॅश फॉर जॉब स्कॅम आनी पयलीं जाल्ले फकत लोक भायर सरताले ओमके बारीक बारीक लोकांचें नांव काडटाले. आयज काडटात फकत बीजेपी कार्यकर्त्याचे न्ही म्हूण आनी एम्प्लॉईज स्टाफ ऑफ मिनिस्टराचें नांव आशिल्लें तें तुमी जाणा सत्यपाल मलीक आशिल्लो तेन्ना ताणें नांव काडलें आनी तें काडलें तेन्ना ताकाय भायर काडलो आनी तें गोंयचो भायर उडयलो भायर. हांव कित्याक म्हणटा हेसले स्कॅम आहात तेन्ना इंडिपेंडंट कमिशन कोणाचें नांव ना जाल्यार तुका भंय ना जाल्यार रोखडें वन मॅन कमिशन ऑर्डर करपाचें. तूं आतां पुलिसीक घाता फुडें आनी पुलीस तुका सर्टिफिकेट दिता कोण पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना म्हूण हें लॉजीचें खबर आनी हे पासून आमी लेटरान बरयलां की अशेंच चलता. It is bad for the economy of the nation. The black money ruins the economy. And this is corruption. Corruption is a national scandal. It affects not just Goa, but the entire nation. And the graph of the index of corruption goes up internationally. And this will be very bad, not only for the state, for the government, for the BJP. The BJP karyakartas are all involved. Look at the systematic manner in which the karyakartas asat te. आणि आता सांगतात फॉर्मर फॉर्मर कार्यकर्ता काल पासून फोटो दिसतात ते आशिल्ले म्हूण पयर पासून दिसतात ते स्टाफान ऑफिसान आसात म्हूण कितकोन फॉर्मर स्टाफ जातात FIR पावत तेन्ना कंप्लेंट पावत तेन्ना पुलीस स्टेशनार तेन्ना मागीर फॉर्मर स्टाफ जाता रोखडे बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतात तेंचे. सो दीस इज ऑल अ फ्रॉड कमिटेड बाय द BJP. दे आर मास्टर्स इन मॅन्युपुलेशन अँड दिस इज वॉट इज बीइंग प्रूव्ड डे बाय डे. And time that the chief minister must act, and that is why we are not having faith that it will be done. That is why we have all gathered together. We are concerned for the youth of Goa. We are concerned about the unemployment rate rising. तुम्ही पळयला आसतले की आयज पासून KTC ड्रायव्हराचे ऑन डेली वेजीस एंड डेली वेजीस कित्याक इवन GHRDC तुम्ही गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एम्पॅनलमेंट बेसीस म्हणला. एम्पॅनलमेंट म्हण कितें ते मानाय बाजारान आहात तेश कोन तूं मागीर एक मानाय जाय 3 कार्पेंटर जाय तेश कोन हाडले लोकांक आनी लांबोवन दोतले पयशे काडून तेंचे मुको पासून एविडन्स आयला. हांव कन्फर्मेशन करता जॉब्स आनी पोस्टिंगाचे ऑक्शन चालू आहा सरकाराचे. which ministry, which minister is involved, I will bring it out. But this
इज द बिगिनींग. आनी विजय बाबान सांगलें तें मुडासून ओडून काडूं जाय तें. दीस इज द टायम नाव फॉर द पीपल टू गेट अप, पीपल टू एक्सपोज द पीपल हू हॅव रिसीव्ड द मनी आनी हूंय ते पयशे पावले ते. बिकॉज वी हॅव ऑल्सो हर्ड दॅट इज मॅन्युपुलेशन बींग डन ऑफ द मोबायल फोन्स, which we will also bring out in due course of time, where the recordings are sought to be erased and they want to hide all these facts. We will make sure that we will go after all these corrupt people and we will make sure that Goa becomes a good place and not for these corrupt people. आनीक कितें म्हणटा त्या भुरग्यांचेर आमी शिक्षण दिताय रायट फ्रॉम स्टार्ट टील हायर एड्युकेशन. एक विचार घेवन एक हेतू घेवन भुरगो शिकता की आपणाक बाबा एक जॉब मेळटलो, आपणाक एक बरें आपणागेले फुडार वतलो. बट जेन्ना शिकोन तूं जरी फायदो काय ना कॅश फॉर जॉब्स वो जॉबा पासून पयशे दिवन जरी मनीस सरकार तरी समज मिनिस्टर भुरग्यांक जॉब दिताय, इट इज व्हेरी सॅड. आनीक गोंया आमगे ल्हानशें गोंय, वी आर अ सेकंड लिटरेट स्टेट इन इंडिया आनी इतली लिटरसी हाय आसून समज जॉब्सूय मेळपा तरी शकना ऑन मेरीट बेजीस. इट इज व्हेरी सॅड. आनीक म्हाका दिसता आज एक फॉर्मर मिनिस्टराक गेलो, फॉर्मर एम्प्लॉयर म्हण म्हणटाय ते, इज नॉट देर एक्स एम्प्लॉयर ऑफ अ मिनिस्टर, ताका अरेस्ट केला. आनी दीस इज द मेन थिंग दॅट वी हॅव ऑल कम टुगेदर बिकॉज द स्टाफ हॅज बीन अरेस्टेड टुडे. आनीक म्हाका दिसता हे तेंगे इंटरनल पॉलिटिक्सा लागून कोण एकल्या कोणा मिनिस्टराक टार्गेट करपाक हें जालां. हें तें जावपाय ना. इफ इन्क्वायरी हॅज टू बी डन, इट हॅज टू बी डन थ्रू आउट द कॅबिनेट. सगळ्यांक जावपा दी. एकल्या टार्गेट करून दुसऱ्या सोडपाचें जायना. एकल्या खांदार घेवन बंदूक मारपाक ना. मात जाल्यार सगळ्यांक मारपा जाय. कित्याक एकल्या टार्गेट केलो आनी दुसऱ्या स्कॉट फ्री सोडे हें जावपा जायना. आनी म्हाका दिसता कितलें हांव आय एम कमींग फ्रॉम केपें मतदारसंघ वीच इज आमगेले भुरगे जे खेडे गांवांसून इतली त्रास करून शिकताय आनी समज एश करून जावन समज जॉब्सां लावन तांकां पयशे दिवपाक म्हटलें म्हाका दिसता दे वील बी डिमोटिवेटेड काबार जातलें तेगेलें. दे वॉन्ट इवन गो टू स्कूल एंड हायर एड्युकेशन. कित्याक इतली शिकून तांकां काय पयशे दिवपाक जावपा ना इतल्या लाखांनी. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू स्टॉप एंड एज ऑल ऑपोजिशन MLAs वी वील स्टँड विथ द पीपल ऑफ गोवा, youth of Goa, and we will see that justice is done to the youth. कोणा एकल्याक टार्गेट करता अशें दिसता तुका? टार्गेट एश कोन एकले कोण मिनिस्टर एक स्टाफ म्हण ताका एकल्या जोडला. म्हाका दिसता हे तेगे इंटरनल पॉलिटिक्सान एकल्या टार्गेट करपाकूच जाय. तेश कोन एकल्याकलो मिनिस्टर ना. 30 जाणां धुले मरे. 30 जाणां एकल्या मिनिस्टराक कोण तेकले पयशे घेवन गेले. सगळे आसतले इनवॉल्ड. सगळ्यांकूच जर हांव जाणा एकलो व्हड पदार बसलो आहा तेंगेलो BJPचो कार्यकर्तो, व्हड एकले केसलो चॅरमॅन आहा. वेंचीके कॉन्स्टिट्युशन मनशागे थाणे म्हूण थिंगा भुरग्यांगे पयशे आहाय. थाण्याचे पडटाली थिंगा थाण्यार भुरग्यांगे त्याच मनशान पयशे गेले. बाणाल पयशे गेलो आहाय. एक असलो कार्यकर्तो तेलो चॅरमॅन आहा तेंगेलो तो आनी तो व्हड मिनिस्टराक पावता आनी एकले बरे हाय पदार आहा त्या सरकाराच्या मनशाक सांगिल्लें आतां न्हू एसेंब्ली आसना की साहेब हो मनीस तुमचें लयत नांव सांगता म्हूण जॉबाक पयशे घेवन तूं इलोय इनवॉल्ड आहा म्हूण सांगता म्हूण हांवें सांगिल्लें. आनी आज ते 4 जाण भुरगे येयलो आहाय आमचे कडेन. वेंचीकूय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. हे येयलो आहाय भुरगे आनी टायम पडल्यार आमी तेन्ना ते एक्सपोज करतले. कित्याक आमकां जाय ते भुरग्यांगे पयशे मेळले. कित्याक तेंगे हार्ड अर्न मनी ते. आमी बिश्ट्या लोकांक आमचे फायद्या स्वार्था लागून लोकांक भुरग्यांक नांव घेवन आज तेंगे ते पयशे मेळपा ना. ताका लागून हांव मोगलो आहाय लेट अस वेट एंड वॉच. सरकार कितें कोता, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितें कोता, हेजेर कितें एक्शन घेता तें पडटलें आमकां.